लेटर हमको मिला उसके बाद ही हम काम चालू कर। लेटर मिलने में लास्ट वीक ही लेटर मिला सर हमको, 10 days बिफोर लेटर मिला। क्या करने के लिए दिया था वो लेटर? डिगिंग करने के लिए दिया था, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बाद में ये क्या किया, ये कौन कह रहे? ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेटर दिया था। हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल किस बेस में, सॉलिड है लिक्विड है मालूम नहीं पड़ रहा है सर। उसके लिए अगर फायर होगा नहीं होगा वो भी मालूम नहीं पड़ता है। उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये मटेरियल पूरा सारे करने के लिए वाटरप्रूफिंग चाहिए ना तुम्हारा। कल हम फायर को भी किया था सर। कार्य वो पूरा ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम रेडी कर रहे हैं, वो पूरा लेके जाएगा सर। तो कुछ मटेरियल हम नीचे नहीं छोड़ेंगे। तुम बोल रहे ना चेक करने के लिए, तुम्हारा वो ये वाटरप्रूफिंग खुदाई कौन गया? तो रिपोर्ट जाता कलेक्टर हो यस आणि मला हांव ते सीएमाक उलयलो होता आणि एक हाय लेवल मिटींग होती। मग बेस्ट आयकत ना आम्ही तेका काय झालं ना तो आपल्या आप लिख के दो हमको, मुझे इधर मरा तो आप रिस्पॉन्सिबल है करके लिख के दे, नहीं तो हम लोग लेके नहीं इधर से ना काय सांगू ना, पंचायतीन परमिशन घेतलीच ना त्यांनी। येयल्ले बी कितें सांगपा बी ना तुमकां काय सांगपा आयली ना त्यांनी। काय ना न्ही तुमी कितें आतां कितें डिसिजन घेतलें एज अ पंचायत? एज अ पंचायत डिसिजन म्हळ्यार आतां कितली वर्सां आसली बंद आसली ती, जेन्ना ती व्हांवपा लागली तेन्ना आमी सगळे डिपार्टमेंटां जे आसा तांकां ऑथॉरिटी लेटर केले, आयडीसी केले, ओनराक केले, मामलेदाराक केले आनी डेप्युटी कलेक्टराक केले। तेमी सांगले डेप्युटी कलेक्टरान कितें आमकां जे आसा भितर आल्कोहोल ते आमी खंय तरी व्हरतले, भायर व्हरतले, पूण हांगसर उडोवपा ना म्हण सांगले। पूण आयज येवन पयस जाय तेमी हांगाच डंप केला। आमकां इतले श्रिस्ता वाठारांत लोक रावता, ह्या लोकांक हेजे कितले त्रास जातलो। आतां आमी अर्द तास जाली हांगा आसा, आमकां कितले त्रास जाता आमकांय खबर आसा। तेका लागून आमी मागता की अशी आमची वाठारांत अशी जावची न्हू, कित्याक तेमी एक थेंब सुद्दां हांगा उडोवचें न्हू, जें आसा तें ते भायर व्हरचें, भरून व्हरचें, ट्रान्सपोर्ट करचें। हय, कित्याक हांगा उरचें न्हू, कित्याक हे आमगे सगळी ग्रिनरी आसा, झाडां आसा, आमगे जनावरां हांगा भोंवता, सगळे लोकूय भोंवता। इनकेस एक आतां इतलें व्हडलें तेमीन डंप केलें आनी समज कोण मनीस कोण जनावर आयली रातची तांकां कांय खबर आसना, हेजो आमकां पंचायत म्हूण सुद्दां आमकां खबर ना की तेमी हांगा डंप केलें म्हूण। कोण तालुक्यातल्या श्रीस्थळ पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या इंडस्ट्रियल एरिये भितर एक व्हडली कितल्याशाच वर्सां साकून कंपनी चलताली आनी ती सोऱ्याची कंपनी आशिल्ल्या कारणान ताजो जो वेस्ट आशिल्लो तो सगळो ह्या एक व्हडल्या टँकां भरून दवरलो आनीक हो टँक जो आसा एक दीस बँड जालो आनी त्या वेळाचेर तो टँक लिकेज जावपाची शक्यता आशिल्ली। हालींच सद्याक विशय कितें जालो की गेले 4 दिसां ह्या टाकी कडेन सायडीन व्हडलो डंप केलो जेसीपीन आनी हे जवळ 4 दीस पर्यंत काम कंटिन्यू चालू उरलें। ताजे प्रोटेक्शना खातीर एका सायडीन फायर ब्रिगेड येवन आशिल्ली। खरें म्हटल्यार ऑथॉरिटी कोणाक खबर नासतना इतल्यो गजाली कश्यो जाल्यो हो एक तसो मोठो प्रश्न। पूण ऑथॉरिटी सगळीच म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना, पूण दुसऱ्या वाटेन ह्या टाकयेच्या लिंकाक आशिल्ले मनीस मातशे सगळ्या ऑथॉरिटीची नांवां घेता। श्रीस्थळ पंचायती आयडीसी आसात, ही जी मोलासीस आता जे सोल्युशन काढला, आज हांवें फेसबुकार शेअर केला हे फोटो, ही जी मोलासीस हांगा उगड्यार जे सोडून जे पेनेट्रेट जातली आता मातयेक आणि तुम्ही मुद्दम जाल्यार कॅमेरो तुमगेलो त्या सायडीन ही ग्रीनरी कडे फिरयात आणि 15 दिसांनी हांव बरोवन दिता, 15 दिसांनी हे सगळे जळून वतले। आता आमकां दिसता हो बीजेपी सरकार जो आसा, हांव सरकाराक अगेन्स्ट ना, पण सरकाराक मुद्दम ब्लेम कितें करता, हो सरकार म्हणटा म्हाका दिसता उजो घालपा लागला कळ्ळें। हे सोल्युशन हे अनेक फावटी जर झिरपून भितर सकल व्हाळां वतले। हांवें 20 वर्सां पयलीं फोटो काडले, हांवें शुभमा धाडले आसात, हे सगळे किडे पडले हांगा सगळ्याक। तेन्ना ही फॅक्टरी बंद जाल्ली आमी मध्यस्थी करून, आनी आतां हें कितें काय म्हणल्यार सोल्युशन काडलें, हें डिस्पोज करपाचें दुसरे कडेन व्हरून हें हांगाच डंप केला भितर। हे कोणी केला खबर आसा तुमकां? कोणी केला खबर ना, आमी आयडीसी लेटर दिल्ले, आता हे कोणी केला खबर ना। तेन्ना सीएमान जाल्यार आपूण मध्यस्थी करून आपूण एक जाग्यार उडोवन माती घालून पुरोवपाचो प्रकार आयला हांगा। ना कितें आतां करता खबर ना। हे भितर हे आतां तुमी आज जे सोडलं पळय आनीक 2 दिसांनी सकाळ व्हाळां वचून पळयात। आता सध्या सोडलं तांणी सकाळी। हय जाला शेतां आनीक 2 दिसांनी तांबडे उदक येतलें भायर। आणि कितें लोकां बांय बी आसा, बांय रोखडे आतले पास जातले, उदक पेटा येतलें। हय सगळे आनी हे आख्खी ग्रीनरी आसा तितली हळडुळी जातली, जळून एक दिसा उजो पेट्टालो गप करून। मागीर परत आमकां सरकार जागे जातले, आमदार म्हणटालो म्हाका खबर ना, तुका खबर ना, हेजेर घाल तेजेर घाल, तर मागीर थंड कंपेन्सेशन दिता म्हणटाले, कंपेन्सेशनाचे फुडले सांगता। आमगे सगळे आमकां वाडेकाराली जॉयंट प्रॉपर्टी कोणा दितले कितें म्हणटा खबर ना, माझे घर म्हणटाले काय माझे प्रॉपर्टी म्हणटाले कितें म्हणपाक खबर ना, हें जालें एक्सिडेंट म्हणटाले काय क्लोज करतले। आता हे माड रोवपा हांगा फाटल्यान हे आसता आमगेले सगळे माड 1000 माड आसा,
हे ल्हानाचे व्हड करपाक कितें जाता तें कोण करता तेका कळटा. हें जळून वचपाक आतां 2 दीस लागपा ना हेका. हेजें आमकां नुकसाण भरपाई कोण दितलो? आतां सरकारा कडेन पयशे आसा, सरकार म्हणटा आमी दितले, कंपेन्सेट केले काबार म्हणटा सगळे. ते ल्हानाचे व्हड करपाक कितलो त्रास जाता तो सरकाराक खबर ना. तांकां मत पयशे दिले मत मेळटा आनी सरकाराचेर येता आमदारां. ऑगस्टा पळय इन्सिडंट हय. घडलो ताजे नंतर तुम्ही डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन केली. सगळ्या लेटर दिला, कोण कांयच करना. हे पोल्युशन कंट्रोल हाजे लोक आयिल्ले काय कितें हांगा आनी तांणी ह्या टाकीच्या संदर्भात कितें सांगितलें? काय ना, आमी एक्शन घेतले, आमी आश्वासना खाली आश्वासना तातूंत एक्शन कोण घेना. आतां एक्शन घेतली, हें घेतला, हें आनी 10 ते 15 दिसां कितें तुमकां सगळें दिसतलें हांगा. काय ना बाबा. जे चलता पळय म्हाका अशें दिसता की लोकल ऑथॉरिटी कन्सर्न घेवन करता. कित्याक म्हणटा तुमी? आनी कित्याक लागून? आदली 5 दीस जाले फायर ब्रिगेड हा हिंगा बॅरिकेडिंग केल्ले आहा. अशें दिसता की लोकल थंयची येवची न्ही, हेच सोल्युशन काय कितें लोकल ऑथॉरिटी. अशें दिसता की सगळीं इनवॉल्ड आहा. सरकारा हातीतून केलं म्हणटा तुमी? फायर ब्रिगेड बेश्टी येवपा ना न्ही हांगा. सकाळी येयल्ली सांजेर वयता फायर ब्रिगेड सद्दां. उजो पेटल्यार पावनाय ते कळ्ळें तुका. अनेकदा उजो पेटला अनेकदा तो कुणो आसलो हांगा, त्या कुण्या उजो पेटलो आसा. आणि एक फाटी तेमी सकयल सोडले आणि सगळी खालवडची सगळी वळास पळय तेतून ती सगळी नुस्ती मेल्ली, हय. अख्खी मेल्ली. तरी शेतां पासून आमी कितें- परतून शेतां परतून कितें येयन पडलें? हिंग सांगता हे खाली करा पण कोण एक्शन घेयना. आता तुमची मेन डिमांड कितें आहा? डिमांड कितें आसा? काढून डिस्पोज करपाक ते दुसरे कडेन खंय व्हरून. ट्रान्सपोर्ट तांकां करपाक? तें आमकां कळपा जाय लोकल्सांक तांकां परमिशन दिल्लें कसलें. हिंगाच डंप करपाचें दिला काय व्हरपा दिला. सगळें आमकां लोकल्सांक तेमी कांय क्लियर कट कांय करूं ना. ते येवपाक दिनाय. परमिशन आहा म्हणटा तुमी वसा म्हणटा तुमची जाल्यार हांव विचारता ही लँग्वेज तेंची. मनीस आसा कोणा इन्वॉल्वमेंट केलो तेणें कित्याक परमिशन घेतला, इन केस तेणें परमिशन घेतला तेजे ऑफेन्स रजिस्टर कर. ओके, आनी नेक्स्ट स्टेप्स कितें घेवपाची ती ते ऑलमोस्ट 6 इंच कालच्यान देंवला आसतलें सकाळ. परत आज फिलिंग केलें तेन्ना 2-3 इंच भरला. हे सगळे जमनी भितर वचून पयलीं म्हणल्यार ही ग्रीनरी आसा ती डॅमेज जातली. सगळें उदक भितर वचून सकाळ व्हाळां वतलें, शेतां वतलें, मागीर दर्या वतलें. हेजेर कोण एक्शन घेवपा ना. आतां आमदार येवन गेलो, हेका कोणा हें कर तें कर, हेका लेटर कर तेका लेटर कर. लेटर करून हो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. हे ताबडतोब पंपिंग करून व्हरून खंय तरी डिस्पोज करपा जाय. ही सद्या सिच्युएशन हे काळाची गरज आसा मेन म्हणल्यार. आतां हे कितें जायत म्हूण सांगपा जायना. हे आतां हांगा सुद्दां फसका गाडी पेटयल्यार गप करून उजो पेटपाक शक्यता आसा. आनी हे आमच्या सरकारा जायशें दिसता म्हाका उजो पेटलो सगळ्याक. फॉर्म समर्पण कावन्सिलर पाटणे वॉर्डाचो आमी गेल्ले 1-2 म्हयन्या पयलीं आमी कंप्लेन दिल्ली, आमच्या आयडीसीन दिल्ली, डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ली की हो मोलेसीस आहा बेगितले बेगीन तुगेलो डिस्पोज करचें कित्याक लिकेज जाल्ली त्या टायमार. पूण आयज पर्यंत आमकां त्या लेटराचेर परत वचून इन रिटर्न आमकां कांयच तेंचे रिप्लाय येवंक ना. आमी गेलो परत अप्रोच करता आसतना सुद्दां तेणी आमकां एक लास्ट टायम जेन्ना हिंगा एक डिफॉरेस्टेशन म्हळ्यार तुमी झाडां कट केल्लीं तेन्ना ताका जाप विचारपा येयल्लें तेणी आमकां सांगलें की आमच्या कडेन परमिशन ना झाडां कट करपाक. प्लस आपल्याक म्हणपाक आपल्यान इनवर्ड केला परमिशन, अजून आपल्या तेंच्या सायडच्यान कांय येयलें ना. आयज तेणी म्हाका त्या टायमार कितें सांगलें की आपूण हो आहा तो मॉलिसीस आहा तो तुगेलो महाराष्ट्रांत डिस्पोज करतलो, हिंगा तुमकां एकूय थेंब येवचो ना, महाराष्ट्रांत डिस्पोज जातली म्हणून. पूण आयज दुर्दैवान तुगेलो काल सान तुगेली डिगींग चालू आसली, कोणाक कितें करता कांय खबर ना. पयलीं अकस्मात तेंच्यांनी आख्खो पळय फूल मॉलिसीस हिंगा डिस्पोज केलो. म्हळ्यार हेजे अर्थ कितें तुगेलो एडमिनिस्ट्रेशन हिंगा काणकोणाक धरलें तर हांव म्हणटा एक सामकें कॉलेप्स जाल्लें आहा. कांयच कोणाक वालोर ना, कोणाक किंमत ना, काय ना. आयज तो तुगेलें ओपनली नांव घेता, कोणाक काबस्ताद आहा तुगेलें ओपनली नांव घेवपाक? कोण इनवॉल्व समज ना जाल्यार कोणाची नांव घेवपाक जाता? खंय तरी एक आमकां दिसता की संशय येता की आमगे गांव डिस्ट्रॉय करपाक आनी हे सगळी ऑथॉरिटी जबाबदार आहा. आनी समज हेतून जर आतां कांय एक्शन घेना जाल्यार म्हाका दिसता आमी समज मोर्ची पेक्षा एक प्रोटेस्ट करपाक व्हडलें म्हणटले, आमी रस्त्यार येवन बसतले. पूण समज हे समज असले चालू उरलें जाल्यार आमी कोणाक सोडची ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.